नमस्कार. हांव सगळ्यात पयलीं सगळ्या गोंयकारांक दिवाळेची उनुनीत परबीं दिता आनी आजचो जो प्रेस कॉन्फरन्स जो हांवें आपयला तेज्या बद्दल सगळ्यां समोर म्हायती दिता. आमी गेल्या आठवड्यात गोवा राज्य नवनिर्माण आघाडी स्थापन केल्ली आनी अशें डिसिजन घेतलेलें की हे फावटी इलेक्शनाक हांव कॉन्टेस्ट करतलो आनी ह्या आघाडीच्या मार्फत मायनींग बेल्टान आमी आमचे उमेदवार उबे करतले किंवा अन्य पक्षाक ह्या बरोबर समजोतो करतलो आनी हे फावटीक बीजेपी जी आसा त्या बीजेपीक हरोवपाचो हांव प्रयत्न करतलो. ही बातमी सगळ्यांक येयल्या नंतर गोंयभर वेगळ्यो प्रतिक्रिया येयल्यो आनी बरेच हितचिंतक म्हाजे जे बरे मागपी आसात सगळ्यांनी म्हाका एक सजेशन केलें की तूं एकटो वचून जे तुजें ध्येय आसा म्हणजे म्हाजें जे मेन ध्येय आसा की गोंयचे मेजर जे प्रश्न आसा ती एक मायनींग सुरू करपाचो एक प्रश्न आसा आनी दुसरो गोंयचे जे शेतकार भाव आसात तांचो ओनरशीप लँड ओनरशीप इश्यू आसा हो पयलीं पासून म्हणजे म्हादय आनी नेत्रावळी अभयारण्य जाल्लें तेन्ना पासून हो विशय तेवत आसा. अजून ताका सोल्युशन मेळना. दोन गव्हर्मेंट जालीं पयलीं बीजेपी काँग्रेस आशिल्लें मागीर बीजेपी जालें तरी आसतना दोगांयनी तो मुद्दम इश्यू सॉर्ट आउट करूंक अशें म्हाका दिसता. तेजेर कांय चालचाल जावंक ना आनी ताका लागून जे म्हाजे हितचिंतक आशिल्ले ते म्हाका सजेस्ट केलें खंय तरी एक तुका जर हितूंतल्यान खरेंच यश मेळोवपाक जाय जाल्यार तुवें खंय तरी एक राजकीय पार्टी कडेन तुका एटॅचमेंट करून करचें पडटलें आनी हो जर एटॅचमेंट तूं करतलो जाय जाल्यार तूं एक बरी पार्टी पळोवची पडटली जे सांगता तें डेलिव्हर करतात. आनी जेन्ना हांवें सगळो असो विचार केलो तेन्ना अशें लक्षांत येयलें की आमी हेज्या पयलीं बीजेपी कडेन ट्राय केलें. हांव बीजेपी कामय केलां पयलीं इलेक्शनय तेंच्या इलेक्शनाचेर सिंबॉलाचेर इलेक्शन म्हाका लडोवपाक लायलां कित्याक म्हाका अजून पर्यंत पॉलिटिकल एस्पिरेशन हांव घेवन उबो रावंक नाशिल्लो. हांव जो कार्यकर्तो जे काम करतालो ते केवळ डावन ट्रोडन लोक आसात जे गरीब लोक आसात जे मायनिंग डिपेंडंट शेतकरी आसात किंवा सालेले सारखे गरीब लोक ज्यांचे त्रासान पडलेले आसात अशा लोकांक अपलिफ्ट करपा खातीर इतलीं वर्सां हांवें गेली 40 वर्सां काम केल्लें आसा. आनी म्हाका पॉलिटिकल एस्पिरेशन नाशिल्लें जरी 2007 हांवें इलेक्शन लडयलें तें एक म्हाजें कंपल्शन म्हणून कोणी तरी म्हाका सांगलेलें आमच्या प्रमुखांनी की तुवें हे फावटी इलेक्शन लडोवपाक जाय म्हणून ते हांवें इलेक्शन लडोवंक जाय. म्हाका राजकीय कारकिर्द करपाक जाय म्हणून हांवें केन्ना इलेक्शन लडोवंक नाशिल्लें. आज गोंयची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार की 40 वर्सां जे हांव काम करतां त्या 40 वर्सांच्या कामांत अशें लक्षांत येता की गेल्या 10 वर्सांत गोंय प्रॉस्पर जावपाच्या जाग्यार ते फाटल्यान वचत आसा. म्हणजे गेली 10 वर्सांच्या काळांत आमी 20 वर्सां फाटीं गेले. आमचो जो कितें गोंयचो उदरगत जावपाची आशिल्ली गोंयची प्रॉस्पेरिटी कितें जावपाची आशिल्ली ती आमी फाटल्यान गेले. आमचें अनएम्प्लॉयमेंट वाडलें. आज आमचे अनएम्प्लॉयमेंट गव्हर्मेंट फिगर जे आसात ते 29.6% आसात. गोंयचे आत्महत्या करपाचें गोंयांत आत्महत्या जावपाक लागल्यो तेजे फिगर्स म्हाका दिसता गोवा दुतांक कोणी तरी गेल्या 8 दिसां पयलीं पब्लीश केल्ले फ्रंट पेजीचेरच. तर ह्यो गोंय आमचें सुजलाम सुफलाम आशिल्लें. म्हणजे 2007 ते 2012चो जर पिरियड जर आमी पळयलो जाल्यार गोंयचो जाल्यार गोंय इतकें प्रॉस्पर आशिल्लें की गोंय नंबर 1 ह्या देशांत आशिल्लें आनी आज आमी खंय तरी 10वा का 12वा नंबर आमकां लागता आनी आज आमची अनएम्प्लॉयमेंट आसा तो फुडें गेल्लो आसा. खूब 29% आमचो अनएम्प्लॉयमेंट आसा. पर कॅपिटा इन्कम आमचें जे नंबर 1 किंवा नंबर 2 जातालें ते आमचे सकयल गेल्लें आसा आनी नवे उद्योग धंदे गोंयांत येवंक ना. आनी हे सगळे आमी हांवें विचार केल्या नंतर म्हाजें अशें लक्षांत येयलें की गोंयांत आतां ह्या देशांत ज्यो पार्टी काम करतात तातूंतले म्हाका खंय तरी पार्टींतल्यान सिलेक्शन करपाक जाय आनी बाबा खंयचे पार्टी कडेन हांव अटॅच जावंक शकता. आनी असो विचार केल्या नंतर अशें लक्षांत येयलें की आज जर गोंयांत फाटल्या दिसांनी बरेच वादळ जाल्ले. तृणमूल काँग्रेस येयल्ली आनी तृणमूल काँग्रेसीन बरेचशे वादळ केले ते म्हाज्या कडेन एप्रोच जाले. म्हाज्या कडेन 2 सिटींग बी केली तेंच्यांनी आनी बरेच तेन्ना सुद्दां म्हाजें नांव आसलें की हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचो ना अशें सांगिल्लें. कित्याक एक 5-6 म्हयन्या पयलीं
माझ्या एका पत्रकार फ्रेंडानच म्हाका एक इंट्रोडक्शन केल्लें की तूं आम आदमी कित्याक वचना काय म्हणून. तेन्ना सुद्दां हांवें विचार केलो की म्हाका पॉलिटिकल क्षेत्रांत वचपाचें ना. पूण जेन्ना हांवें आघाडी केली आनी अशें ठरयलें की आतां धोरण अशें ठरयलें की म्हाका आतां खंय तरी राजकीय क्षेत्रांत वचपाची गरज आसा म्हाज्या सारक्या मनशांची. आनी जर गोंयाक सेव जर करतलो, गोवा जर सेव करतलो जाल्यार खंय तरी आज ह्या इलेक्शनाक ती तयारी करची पडटली. जाल्यार गोंय सेव जातलें ना आनी गोंय परत आनी 10 वर्सां फाटल्यान आमी वयतले. आनी म्हणून जे कोण म्हाजे हितचिंतक आसले तेंचे सगळो विचार घेवन हांव गेल्या म्हयन्याच्या 24 तारखेक दिल्ली वचून अरविंद केजरीवालाजी कडेन म्हाजे डिस्कशन्स केले सादारणपणे 1 वर 1.5 वर. आनी तेजे सगळें समजून घेतलें. तातूंतल्यान एक गोष्ट क्लियर जाली, म्हणजे जसो म्हाजो अभ्यास आसतात हांव स्टडी करतां. दिल्ली मॉडेल जे आसा, दिल्ली मॉडेल म्हणजे अशेंच की ताचे मेन इश्यू जे आसा दिल्लीचे, ताजे रस्ते, इलेक्ट्रिसिटी आनी एज्युकेशन आनी रोड जर सगळ्यान आज ह्या देशांत जर खंय आसत जाल्यार ते दिल्ली प्रॉपर इम्प्लिमेंट केल्ले आसा. दुसरें ताजे जो मॉडेल आसा, म्हणजे ताजे जे कालच एक ताणें अनाउन्समेंट केलें विच वॉज मोस्टली एक्सेप्टेबल टू द कंट्री. आनी तो जर मॉडेल एक्सेप्ट जालो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या देशाची उदरगत जी आसा, तो देश जो आसा तो नंबर 1 वचपाक कांयच प्रॉब्लेम येवचे ना. कारण तो मॉडेल ताणें जे केला, ताणें एक काल अनाउन्स केला, तुमी पळयला की म्हाका खबर ना, की दिल्लीचे जितले व्यापारी आसात तेजी एक पोर्टल तयार करप आनी त्या पोर्टली वयल्यान दिल्लीचो म्हाल जो आसा तो जगभर सेल करप, जशें अमेझॉन वगैरे करता तशें. आनी तातूंतल्यान म्हाका जी वस्तू दिसली ती अशी दिसली की आज जे बीजेपी करता तेच्या उलट करता. बीजेपी कितें करता, आज शेतकऱ्यांचे माल कुसयता, तांकां बाजारपेठ तयार करून दिना आनी त्यो बाजारपेठ कॅप्चर करपा खातीर अडानी आनी रिलायन्स क्रिएट केल्ले आसा. आनी हांगांतल्यान जो आमचो समाज आसा, जो आमचो व्यापारी आसा ते समृद्ध जायनात. तर एमेझॉन, अडानी, रिलायन्स सारक्यो ज्यो कंपनी आसा जेंच्यांनी आतां आउटलेट खोल्ल्या देशभर, ते आज प्रॉस्पर जाता आनी आमी त्रासांत पडटात आनी आमचे जे शेतकरी आसात तांकां मालाचो भाव मेळना. आनी हे मॉडेल जे आसा जे बीजेपीन आज पर्यंत केल्ले आसात त्या मॉडेला जर पळयलें जाल्यार देश तेंच्यांनी ऑलरेडी विकून खाल्लेले आसात. म्हणजे जर तुमी लक्षांत घेतलें जाल्यार इंडियन एअर इंडिया, पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट, रेल्वे सगळ्यांची रिचेस्ट आसा. ऑलरेडी BSNL काबार केलो, सोंपयलो ऑलरेडीच. जिओच्या म्हणजे रिलायन्स लागून हो सोंपयलो, BSNL सोंपयलो. थंयच्यान कामगार जे आसले तांकां ते सुद्दां लायले, जशें हांगा आज मायनीच्या हेतून लायल्ले आसात. तर ताजे कडेन हांवें सगळें डिस्कशन्स केलें. ताजी आनी दुसरी गोश्ट जी आसा ती म्हाका लक्षांत अशी येयली की ताणें एक अनाउन्समेंट केलो. अनाउन्समेंट असो केलो की जे मायनींग डिपेंडंट आसात, जो पर्यंत मायनींग सुरू जायना तो पर्यंत आपूण तांकां 5,000 रुपया मिनिमम सपोर्ट तांकां दितलो. आनी ह्यो ज्यो घोशणा आसा त्यो एक हांवें नोटय केलें की गेल्या 5-6 वर्सां जर आपूण हांवें पळयलें जाल्यार दिल्लीचें जाल्यार दिल्ली ताणें सगळें इम्प्लिमेंट केल्लें आसा. अशें न्ही की घोशणा केल्यात. इलेक्ट्रिसिटी आपूण फ्री दिता तें इम्प्लिमेंट केल्लें आसा. रस्ते जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते ताणें इम्प्लिमेंट केल्लें आसा. जे स्कुलां जे आसात ते ताणें इम्प्लिमेंट केल्ले आसात. आनी त्याच बरोबर मेडिकल जो कॉन्सेप्ट जो आसा ते सुद्दां ताणें इम्प्लिमेंट केल्ले आसा. आनी म्हणून एक खंय तरी म्हाका अशें दिसलें की आज जर हांवें जर कोणाक तरी कनेक्ट जावपाक जाय जाल्यार आम आदमी कडेन कनेक्ट जावपाक अशें म्हाका दिसलें. आनी म्हणून हांवें निर्णय घेतलो की येता ते 7 तारखेक हांव आम आदमी ऑफिशियली जॉयन जातलो. आनी दुसरें ताजो रिजन आसा की ताचे कडेन जेन्ना हांव दिल्ली वचून डिस्कशन्स केलें तेन्ना आनी 2 मुद्दे हांवें ताचे समोर मांडलेले की जो गोंयचो लँड रायट इश्यू आसा, म्हणजे अभयारण्य ज्यो जमनी आसात, हांव एनवायरमेंटाच्या अगेन्स्ट न्ही, पूण जे आमचे शेतकरी भाव आसात, जे आमचे फार्मर्स आसात, तेंच्यो आज ज्यो जमनी अभयारण्यांत आसा गेली 99 पासून ते आज पर्यंत त्यो जमनी कोणीच अजून भायर काडूंक शकलो ना आनी कोण प्रयत्नय करिना. आनी आज उलट अशें जाता की जर थंय आमचे शेतकार भाव जर ते काजी कुडोवपाक गेले जायत, तुमी आयकलां आसतलें गेल्या वर्सा करंजोळ ह्या गांवांत 70
काजी कुडोवपाक गेल्ले ताका फॉरेस्टांनी आडयले आनी मागीर तेंच्या भितर मारामारी जाल्यो आनी मागीर फॉरेस्ट आनी शेतकार अशें एक चित्र युद्ध जशें जाता तशें तें सुरू जालें. तर तो विशय हांवें तेंचे कडेन डिस्कस केलो आनी ताणें म्हाका सांगलें की बाबा हे तुजे 2 इश्यू आसा ते गोंयांत आपूण येवन ते सॉर्ट आवट करता आनी तुका जर गरज आसा जाल्यार आपूण थंय येवन तेजी पाहणी करता, ते कशें सद्या आसा ते करता, पोजिशन कशें आसा आमी कशें सोल्युशन ताका दितलें. हांवें मायनीचें सोल्युशन तेजे कडेन डिस्कस केलें. मायनीचें सोल्युशन कितें आसा तें म्हाकाय खबर आसा. हांवें ताका एक्सप्लेन केलें आनी त्याच बरोबर एक डिसिजनय घेतलें थंय त्याच दिसा की मायनिंगाचेर जे सुप्रीम कोर्टात एक मॅटर पेंडींग आसा 1998 त्या मॅटरांत अर्ली हियरींग आमी GMPFान ऑलरेडी इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन फायल केल्लें आसा आनी तें इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन अर्ली हियरींग तेजें जावचें म्हणून आतां सद्या सुप्रीम कोर्टांत हॉलिडे आसा. ती हॉलिडे सोंपतकच 11 किंवा 12 तारखेक ह्या म्हयन्याचे ते आमी पॅटिशनय फायल करतले आनी ते सगळे तांचे लिगल टीम पळयतली. हे जाणें म्हाका क्लियर जालें. त्याच बरोबर अशें दिसलें की गेले जो टर्म होल जालो तृणमूल काँग्रेस आनी बाकीचे सद्या पळय जे कितें खतखते चालू आसात सगळ्या पार्टींनी, सगळ्यो पार्टी आज गोंयच्यो म्हणटात की आमकां एलायन्स जाय, म्हणजे सगळ्यांक शाश्वती ना. कोणाकच जिखपाची आनी निवडून येवपाची म्हणजे सरकार करपाची शाश्वती ज्यो मेन पार्टी गोंयांत आसा तांकां आतां दिसना. म्हणजे तांकां जे लोकांचे पल्सस आसात ते सादारणपणे आतां वे आउट भायर सरपाक सुरू जाल्ले आसात आनी प्रत्येक जाण हेंच्या अगेन्स्ट उलोवपाक लागलेलो आसा. आनी एक अशें लक्षांत येता की केवळ आम आदमी पार्टी आसा ती शांतपणे कूल आपलें काम चालू दवरीत आसा. तेंचे भितर टर्मोल ना, ते आपली बेज वाडयत आसात आनी जें कितें तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलां की आमी मायनींग सुरू करतले, अनएम्प्लॉयड जो पर्यंत मायनिंगचे डिपेंडंट आसात तांकां आमी मानधन दितले वर्साक म्हयन्याक 5,000 रुपया. लँड रायट जे आसात ते आपूण क्लियर करतलो. वायल्ड लायफाच्यो लोकांच्यो जमनी आसात त्यो आपूण एक्सक्लूड करपाक लिगली कश्यो एक्सक्लूड करपाक मेळटा तातूंत प्रोविजन्स आसात ते आपूण करून तुमकां दितलो हे ताणें म्हाका शब्द दिलो. आनी ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलो की तुवें आघाडी ताका तें सांगलें म्हाजी आघाडी हांवें फॉर्म केल्ली आसा, आघाडीची आनी तुमी वांगडा यात अशें ताणें सांगलें. तर म्हणपाक आघाडी फॉर्म केली, आघाडी बरोबर आमकां येवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण म्हाजो जो विशय आसा तो विशय असो आसा की आघाडी केल्या नंतर सिंबॉल खंयचो घेवप, एक कॉमन सिंबॉल जाय आनी तो जर कॉमन सिंबॉल जाय जाल्यार कॉमन सिंबॉल केवळ आप आदमी पार्टी आसात तेंच्या बरोबरच आमी करून कॉमन सिंबॉल घेवं शकतात. कित्याक हांवें पयलीं डिसिजन घेतलेलें की सांखळे हांव कॉन्टेस्ट करतलो अगेन चीफ मिनिस्टर, कारण आयज जो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आसा तो कसो आसा हें पयलींच्या आमच्या गव्हर्नरान तुमच्या सगळ्या जगा समोर दवरलेलें आसा, तेजेर हांव परतें उलयना. आनी म्हणून जर तो उरलो थंय जाल्यार गोंयचें घट्टण जातलें परत. मायंड सुरू जावच्योच ना. एका आज म्हाज्या अगेन्स्ट एक स्टेटमेंट काडला तरुण भारतान की हांव घोळ घालता म्हणून. हांव कोण प्रायम मिनिस्टर न्हू घोळ घालपाक, हांव एक कॉमन मायनिंग डिपेंडंटाचो एक कार्यकर्तो. गव्हर्नमेंट तुमी चलयतात. आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना म्हाजी मिटींग जाली त्या मिटींगेंत ताणें सांगलें हांव हे कोण प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलोवपाक भियेतात. हांवें केवळ 13 मिनटां तेजे कडेन, म्हाका 15 मिनटांतली 13 मिनटां हांवें ताका एक्सप्लेन करून सांगल्या नंतर म्हाका तेणी पयलो प्रश्न केल्लो मोदीजीन की मॅटर इज सब जुडिस, आप क्या बोल रहे हो, हो प्रश्न केल्लो. तेन्ना सगळें एक्सप्लेन केल्या नंतर ताणें ही फेब्रुवारीचे 13 तारखेची हें मिटींग जाल्ली आमची 2019 रोखडीच कॅबिनेट हें घेवन अर्ली हियरिंगाचें एप्लिकेशन सुप्रीम कोर्टात फायल करपाक लागलें विदीन 3-4 मंथ्स. पूण तेज्या नंतर कितें घोळ जालो आनी त्यो कित्याक लागून बंद उरल्यो हेची कारणां म्हाका खबर आसा. कारण काल गडकरीजी गोंयांत येयलो आनी गडकरीजी एक्चुअली गडकरी जर आसले गडकरी द ओनली कम्पिटंट मिनिस्टर युनियन मिनिस्टर इन दीस कॅबिनेट हू कॅन डेलिव्हर. आनी तेजे कडेन जेन्ना हांव मेळपाक गेलो कित्याक तेजे म्हाजे पयलींचे संबंद आशिल्ले, ताका वळखता पयलीं पासून, कित्याक तोय कामगाराचें काम करतालो महाराष्ट्रांत, हांवूय कामगाराचें काम करतालो. खूब वेळा हांव मेळ्ळा. म्हाज्या 2007च्या इलेक्शनाकय ताणें हांगा म्हाका प्रचार केल्लो. ताणें म्हाका सांगलें की गांवकरजी मी ह्या भातगडीत पडत नाही, मला सांगितलेलं आहे की आता ह्याच्यामध्ये मायनिंग ह्याच्यामध्ये तुम्ही पडायचं नाही आणि तुम्ही परत माझ्याकडे येऊ नका. हे स्पष्ट ताणें म्हाका दिल्ली गेल्यानंतर ते सांगिल्लें. कारण म्हणून हांव तो जेन्ना म्हाज्या लक्षांत येयलें तेन्ना पासून हांव गोंयांत सगळ्या लोकांक सांगत आसा की हांगा सेटींग आसा, हे मायनी बंद केल्या त्यो कोणाक तरी दिवपाक लागून बंद केल्ल्यो आसात आनी तांकां इंटेन्शनली सारकें करपाक सुरू करपाच्यो ना, हे तुजो उद्देश आसा, हें तेन्ना पासून हांव सांगत आसा.
आनी म्हाज्या कडेन ऑथेंटिकेशन्स इन्फॉर्मेशन असल्या शिवाय हांव केन्नाच उलयना. आनी म्हणून गोंयच्यो मायनी जर सुरू जावपाक जाय जाल्यार हांव म्हणजे म्हाजी नवनिर्माण आघाडी जी हांवें म्हटलेली आसा आनी आप जर आमी जॉयंटली येयले जाल्यार आमी ते करूं शकतात. दुसरो मुद्दो असो आशिल्लो की गोंयांत आज लोकांचें मत अशें आसा, क्लियर मत अशें आसा की गोंयांक आज ऑल्टरनेटीव जाय, लोकांक ऑल्टरनेटीव जाय आनी ती ऑल्टरनेटीव क्लीन नॉन करप्ट ऑल्टरनेटीव जाय. आनी ती जर क्लीन नॉन करप्ट ऑल्टरनेटीव जर आमी कोण दिवंक शकता जायत जाल्यार ते आप आनी पुती गांवकारांची आघाडी हे दोगूच दिवंक शकतात. आनी तुमी म्हाका दाखयात गोंयांत अशे कार्यकर्ते जे कोण आसा की आपल्या राज्या खातीर देशा खातीर काम करणारे हे जे जितले आतां कार्यकर्ते अपकमिंग कार्यकर्ते जितले आसात ते सगळे प्रोफेशनल आसात. ताणें समाजात त्रास कितले आसा, समाज आलपेशा कितले भोगता, आज सध्या ज्यो आत्महत्या जाल्यो ताका कारणां कितें आसात ह्या कोणाक कांय पडलेलें ना. तुमी सादें उदाहरण घेयात. म्हाजो एक हुंवार येयलो फाटल्या दिसांनी, आज कितले म्हयने जाले, 2-3 म्हयने तरी जाले की जावना. अजून बाबडे तेंचे घरां जी आसा ती ह्या सरकारान अजून बांदून कितलीं घरां आसा, 50, 60, 70. ज्या सरकारा कडेन 70-80 घरांत भारून दिवपाची कॅपॅसिटी ना त्या सरकाराक हांगा रावपाचो अधिकार ना, ह्या सत्तेत रावपाचो अधिकार ना. ते सरकार इनकम्पिटंट. हांव अशें म्हणटा तुमी घरां बांदून दियात, तांकां जे मटेरियल लागता ते मटेरियल दियात, मरे ते बाबडे बांदून घेतले. आज तेंचे कडेन मटेरियल म्हणजे सिमेंट आसत, स्टील आसत, कितें आसत हे तेंचे कडेन घेवपाक पयशे ना. आमचे पत्रकार भाव सुद्दां तातूंतलो एक आसा बांबयचो. तुम्ही काडा इन्फॉर्मेशन, हांव सांगता जाल्यार चुकीचें आहा जाल्यार. तर अशें जें सरकार आसा तें सरकार वचपाक जाय. आनी म्हणून हांवें एक डिसिजन घेतलें की गोंयांत ते मागीर मायनींग डिपेंडंट आसूं, शेतकरी आसूं किंवा अन्य जो क्लास ऑफ वर्क म्हणजे आज अशी परिस्थिती आसा की गाड्याकार आसात, दुकानदार आसात, हे सगळे लोक आज त्रासांत पडलेले आसात मायनी बंद जाल्ल्या कारणान. आनी म्हणून हेका जर भायर काडलो, गोंयांक जर परत आसा तशें वैभव आमी जर प्राप्त करून दितले जाल्यार हांगा बरें राजकारण जाय. राज्यकर्ते हे सिन्सियर नॉन करप्ट राज्यकर्ते जाय. आनी ते जर करतले जाय जाल्यार म्हाका अशें दिसता की हांवें जेन्ना ऑब्जर्वेशन पळयलें, गोंयचें जेन्ना निरीक्षण केलें गेल्या 3-4 म्हयन्याचें, जाल्यार अशा पद्दतीचें काम हे आप करता. आनी हांव ताका जर अटॅच जालो जायत जाल्यार आमी खंय तरी एक ऑल्टरनेटीव ह्या गोंयांक दिवंक शकता, एक कम्फर्टेबल ऑल्टरनेटीव आमी दिवंक शकता असो एक म्हाका विश्वास आसा. आनी म्हणून हांवें डिसिजन घेतलें आसा की येता ते 7 तारखेक अरविंदजी जेन्ना गोंयांत येतले आयतारा त्या दिसा हांव ऑफिशियली आपाक जॉयन जाता. प्रवेश करतले काय तुम्ही आघाडी? ना, प्रवेश करतलो. कारण अशें आसा म्हाका सिम्बॉल जाय. नवनिर्माण आघाडी उरची ना, नवनिर्माण आघाडी उरतली. इट इज नॉट ए पॉलिटिकल अशें. तो एक म्हाजो फ्रंट कामगार लोकां खातीर मदत करपाचो. आज हांव हो म्हाजो बारीक फ्रंट आशिल्लो, बारीक प्लॅटफॉर्म आशिल्लो. आज जर म्हाका तें जर काम करून घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका खंय तरी मोठ्या प्लॅटफॉर्माचेर वचपाक जाय. आनी ती जर मोठ्या प्लॅटफॉर्माची जर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाय जाल्यार ती हांवें घेवप अशें म्हाका दिसता. तातूंतल्यान लोकांचें हांव काम करूं शकता. म्हाका तिकेट दिवपाची गरजच ना. हांवें ऑलरेडी अनावन्स केल्लें आसा. हांव सांखळेच्यानच इलेक्शन लढयतलो आनी अजुनूय म्हाजो तो स्टँड आसा की म्हाजो जो स्टँड आसा सांखळेचो की ऑल पार्टी कॅन्डिडेट हांव अजुनूय सगळ्याक खऱ्या ह्या पार्टीक जर आमच्या गोंयच्या पार्टी ज्यो आसा ज्यो मेन पार्टी आसा तांकां जर अशें दिसता की गोंयचें हें सरकार वचपाक जाय, हो चीफ मिनिस्टर वचपाक जाय जाल्यार सांखळे सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट करपाक जाय. ठाम न्ही, हांव कॉन्टेस्ट करतलोच. ठाम आनी प्रश्न ना. ऑलरेडी डिसिजन घेतलें आसा. ना, हांवें म्हाजें कंडिशनूच तें आसा. हांवें ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आसा. हांवें अरविंदजी क्लियर सांगलेलें आसा की हांव जो कॉन्टेस्ट करतलो तो सांखळेंतल्यान करतलो आनी सांखळेंतल्यान हांव इलेक्शन लढतलो. तुमच्या बरोबर कितले आनी कार्यकर्ते आसतले? पळय, कार्यकर्ते म्हाज्या बरोबर जे गोंयांत म्हणजे आज हांव जें करता तो केवळ सांखळे पुरतो पळयना. आज हांव जो विचार करता तो गोंयचो विचार करता. जे म्हाजे कार्यकर्ते आसा, जे म्हाजे हितचिंतक आसा आनी जे लोक जांकां दिसता की हें सरकार पडपाक जाय ते सगळे लोक म्हाजे बरोबर आसतात. आघाडी तुम्ही तुमच्या बरोबर कार्यकर्ते जॉईन जातले ना, कार्यकर्त्याचो हांगा प्रश्नच येना. कार्यकर्ते आमी पॉलिटिकल म्हाजी पार्टी न्हय. म्हाजे कार्यकर्ते जे आसा आघाडीचे कार्यकर्ते सुद्दां ते पॉलिटिकल न्हय. हें लक्षात घेयात. ही पार्टी न्हय. हांव पार्टीक जॉईन जाता. ते जे कोण आसा ताका जावन जाय की ना जाय ते डिसायड करतले. हांव तेंचें हें करिना.
पूण जे माझ्या बरोबरचे जे मेन कार्यकर्ते आसात तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलां की बाबा हें जें आसा तें डिसिजन तूं घेवन फुडें वच, आमी तेका पाठिंबो आसा. माझे जे कोण कार्यकर्ते आसात ते आघाडीचे अशें न्ही, पुती गांवकारांक मारणारे जे कोण कार्यकर्ते, माझे कार्यकर्त्याचो प्रश्न ना. माझे कार्यकर्ते म्हणजे कोण? माझे कार्यकर्ते म्हणजे युनियन्स, ते कमिटी मेंबर्स, बरोबर, ते युनियनाचे ऑफिस बेरर, ते कार्यकर्ते पॉलिटिक्सान हाडूंक ना. किंवा GMPFचे कार्यकर्ते पॉलिटिक्सान हाडूंक ना. GMPFचे कार्यकर्ते ते GMPचे कार्यकर्तेच म्हणून उरतले. पूण जेंकां दिसता मायनी सुरू जावपाक जाय, जेंकां दिसता की ह्या गोंयचें बरें जावपाक जाय, जाल्यार ते सगळ्या ज्या ज्या एरियेत ते लोक काम करता ते लोक म्हाका सपोर्ट करतले. आनी म्हाका तो कॉन्फिडन्स आसा, विश्वास आसा, कारण गेली 40 वर्सां हांव ह्या क्षेत्रांत काम करता. प्रत्येक वेळार त्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. तुमची मायनी कशी सुरू करूं येता? हांवें ऑलरेडी CMाक सांगलां, प्रायम मिनिस्टराक सांगलां, ताका कांयच करपाची गरज ना. हे जे सांगतात की सुप्रीम कोर्टाचें परमिशन बी लागता, तशें कांयच करपाची गरज ना. क्लियरली ऑर्डरीन बरयल्लें आसा. तुम्ही जर 7 फेब्रुवारी 2018 जर ऑर्डर वाचली जाल्यार जो ऑपरेशनल पॅरा जेका म्हणटात, ऑपरेटिंग पॅरा म्हणटात, तातूंत क्लियर मेन्शन करता की ह्या सरकारान मायनी सुरू करपाक जाय एज पर द MRT एक्ट. क्लियर सांगलेलें आसा. कोणी अशें सांगना की ती स्टे ऑर्डर आहा तेजे हें केलें, बंद केलें. अरे म्हाका एक सांग, ह्यो ज्यो गोंयच्यो मायनी आसा त्यो मायनी केन्नाच्यान बरो आसा टॅक्निकली? 2012च्यान कोणी बंद केल्या? छाती ठोकपणी कोणी सांगलेलें? कितलेशे प्रोग्रामान सांगलेलें. मनोहर पर्रीकारान सांगलें ह्यो आठवड मायनी बंद केल्या, बरोबर का ना? त्यो मायनी केल्या 2012 पासून 2022 येयले, 10 वर्सां जालीं आतां. ज्यो 12 वर्सांत जे मायनी सुरू करूंक ना ते आतां करतले मायनी सुरू. आनी ह्यो सुरू कित्याक करिना? तेंचे वेस्टेड इंट्रस्ट आसा करिना. नाल्यार मायनी केन्ना सुरू जावपाच्यो? म्हाका जर हे जर लोक जर आमच्या बरोबर रावत आनी आमी मेळोन जर आमी फुडें सरत आनी जर आमकां जर हांगा इलेक्शन जिखत जर हे लोक, जाल्यार हांव विदीन 6 मंथ मायनी सुरू करता. विदीन 6 मंथ. आनी छाती ठोकपणी अशें न्ही, कारण लिगल बेस म्हाजे कडेन आसा. लिगल हांवें सगळी स्टडी केल्ली आसा. हांवेंच सोल्युशन दिल्ली. अशें न्ही तुमी जर 1 जून 2019 जेन्ना आमची पयली मिटींग जाली GMPFची, तुमकां याद आसतली, तिस्कार मिटींग जाली, तातूंत सगळे जाण उलयले, इन्क्लुडींग प्रताप सिंग राणे, दिगंबर कामत, सगळे जाण उलयले. आनी तातूंत हांवें सोल्युशन सांगलेलें, हें जर इतकें अमेंडमेंट केलें जाय जाल्यार मायनीचें सोल्युशन जातलें. ते सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलें, इन्क्लुडींग प्रताप सिंग राणे. याद आसा तुमकां जाल्यार याद करात. त्या बरोबर गोवाच्या एसेंब्लीन तेंच्यांनी रेझोल्युशन पास केलें एनोनिमस की अमेंडमेंट करचें म्हणून, आनी सरकाराक धाडलें. ते हें सरकार जें आसा तें BJPचें सरकार हांगाय आसा आनी सेंट्रलाकय आसा. जर करपाक जाय आशिल्लें, जेन्ना विधानसभेचो ठराव पास करून हे आमी मायनी अमेंडमेंट करून सुरू करूं शकता अशें म्हटलें. त्याच बरोबर 2019 जेन्ना प्रायम मिनिस्टर इलेक्शन कॅम्पेन येयलो श्यामाप्रसाद मुखर्जी हितून, थंय ताणें भाशण काडून याद करात. थंय ताणें सांगलें की गोवा का माइनिंग इश्यू अलग है, यहाँ कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन्स है, वो हम लीगल क्लियर करेंगे. हो ताचो शब्द याद आसा, याद करा. पण सोल्युशन ना म्हणून कोणी सांगला. आनी हांव इतलेंच सांगता की ज्या पद्दतीन म्हाजें डिस्कशन केजरीवाल कडेन जाल्लें आसा, अरविंदजी कडेन, आनी जे हांवें ताका फीडबॅक दिल्ली आसा त्या फीडबॅकाचेर आनी कशें सोल्युशन काडपाक जाय हे तेजी टीम आनी म्हाजी टीम आमी बसून डिसायड ऑलरेडी केल्लें आसा. ताजो एक टीमचो मनीस गेल्या आयतारा गोंयांत येयल्लो. सगळे डॉक्युमेंटेशन जे कितें आसा, इवन 1998चे पेटिशन, मेन पेटिशन जे म्हाजे कडेन आसलें ते कोणा कडल्यान तरी घेवन हांवें ताका दिवन ताचेर आमी ऑलरेडी स्टडी केल्ली आसा. आनी लोक आमचेर प्रचार करतात की दुसरो एक प्रचार ते क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की ही जी आघाडी आसा ती मायन ओनरांनी म्हणजे गोंयच्या मायन ओनरांनी सपोर्ट केल्या असो एक प्रचार सुरू जाता. प्रमोद सावंत म्हाका केन्ना पयशे दितलो प्रचार करपाक? आयज ज्यो मायनी कोणा कडेन आसा, गोंयांत मायन ओनर कोण ना आतां तुमच्या म्हायती खातीर. गोंयांत मायन ओनर जो आसा जाल्यार तो प्रमोद सावंत आसा, म्हणजे गव्हर्मेंट आसा सद्याचो. हें खबर आसा की म्हाका खबर ना? तुमकां खबर आसा का ना? तर जर गोंयचो खाण मालक जो आसा तो आज प्रमोद सावंत आसा, जो आज गव्हर्मेंट आसा, तांणी डिसिजन घेवपाक जाय. ताणें हो फॉर्म करूं ना, ताका हांव विरोध करता. आनी लोक म्हाका खाण मालकाचो सपोर्ट आसा म्हणपाचो प्रश्नच आज येना. आज गोंयांत कोणूच खाण मालक ना तो सोडलो जाल्यार.
दुसरें ते आज जे सांगतात की कॉर्पोरेशन आम्ही केला आज आम्ही कितें युद्ध पातळीवर तरुण भारतात असं युद्ध पातळीवर कॉर्पोरेशनचे काम चालू आहे. म्हाका दिसता जे कोण टॅक्स हेजेर बसले प्रेस कॉन्फरन्स तांकां कॉर्पोरेशनाची त्यांनी स्टडी केल्यार कितें हे पयलीं जाणा जावपाक जाय. आनी कॉर्पोरेशन म्हणजे कितें हे पयलीं जाणा जावपाक जाय. जर कॉर्पोरेशन जावन जर मायन सुरू जातल्यो जाल्यार वेल एंड गूड कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण तुमी जर पळयलें तेजें कॉन्स्टिट्यूशन आनी तेजे जे एप्रोच जर पळयलो जाल्यार एक लक्षात घेयात ताचो चेअरमॅन कोण चीफ मिनिस्टर मरे आणि मेंबर कोण आमदार. म्हणजे हे कॉर्पोरेशन कसलें अलिबाबा और कसलें कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन जर चलोवपाक ताका प्रोफेशनल लागतात. प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन चलता असल्यानी कॉर्पोरेशन चलना. आणि कॉर्पोरेशन जर चलोवपाक जाय जाल्यार ते पुती गांवकर हेंच्या पेक्षा बरें चलोवंक शकता. म्हणजे हे फावटी तुम्ही सीएमाक उडयतात म्हणटात सगळे. डेफिनेटली जर म्हाका सगळ्या पार्टीन सपोर्ट केलो जाल्यार कितले सीट येतले अशें दिसता तुमकां कितें? गोंयांत कितें तें कितले सीट ताजेर हांवें कांय स्टडी करूं ना. हांव जे तेंचे जे प्रोग्राम आसात ते प्रोग्राम म्हाका लायक जाल्ले आसा. ते प्रोग्राम घेवन हांव गोंयभर वयतलो तेंच्या बरोबर आनी अशें लोकांक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करतलो की जर ह्या गोंयांत जर कोण तारणारी पार्टी आसा जायत जाल्यार ती केवळ आम आदमी पार्टी आसा. तेंचे कडेन प्रोग्राम आसा आनी ते प्रोग्राम तोंडान सांगनात. ते इम्प्लिमेंट करतात डेलिव्हर करतात. नाजाल्यार खड्डे आपूण 1 तारखे पयलीं हे करतलो सगळे गोंयचे खड्डे मोकळे करतलो बुज येतलो एकय खड्डो तुमकां दिसतो ना. असली भाशणां आमी करिनात आनी आज तर केन्ना करीत ना. आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की हांवें सगळे कडेन ट्राय केलें जाल्यार म्हाज्या टोटल 45 इयर्साच्या कॅरियरांत सगळ्यो पार्टी हांवें पळयल्या. माझे जे मेन एम आसात की लँड रायट्स दिवप आणि मायनिंग सुरू करप आणि बाकीचे जे आमचे जी आज परिस्थिती आसा उद्योग धंदे बाकीचे जे सिस्टम आसा ती सिस्टम अपलिफ्ट करतले जाल्यार हांगातलें करप्शन बंद जावपाक जाय. आणि ते जर करप्शन जर बंद जावपाक जाय जाल्यार आम आदमी शिवाय गोंयांत पर्याय ना. कारण दुसऱ्यो जर पार्टी हांव कित्याक म्हणटा काँग्रेसचे म्हाजे संबंध बरे आसात म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण म्हाका एक भंय दिसता फाल्यां जर काँग्रेसीक निवडून हाडलेले काय लोक तेंच्या बरोबर रावतले का बीजेपीत परते वयतले. म्हणजे जो म्हाजी एम आसा म्हाजी एम कितें आसा की हे फावटी बीजेपी सत्तेत येवपाक जायना. जर बीजेपी सत्तेत येयली जाल्यार आमचे गोंयकार आनी 10 वर्सां फाटल्यान उरतले. तर तें जातलें कितें. दुसरें एमजी कडेनय हांवें उलयलां म्हणजे एमजी कडेनय संबंद चांगले आसा. तेज्या कडेन दोगांय कडेन सुदेना कडेन आसा दिपका कडेन म्हाजे संबंद चांगले आसा. तेंचेर लोकच अजून विश्वास दवरपाक तयार ना की ते फाल्यां एलायन्स करताय. अजून तुम्ही आयकात ते एलायन्स करतलेच अशें म्हणून अजून आसात. जेन्ना ते एलायन्स करतले म्हणटात तेजो अर्थ कितें की तुमकां बीजेपी जाय. आनी म्हणून ज्यो पार्टी बीजेपी विरोधी आसा आनी फाल्यां जर निवडून येयल्ले जाय आनी आमच्या प्रयत्नान जर सैनिकांक निवडून हाडले जाय आमी सपोर्ट करून जाल्यार ते फाल्यां परत बीजेपी गोंयचे ना ही कोण गॅरंटी दिवंक शकता. ती गॅरंटी केवळ केजरीवालजीन म्हाका दिल्ली आसा ऑलरेडी की आपलो जो आमदार निवडून येतलो तो आमदार बीजेपीक सपोर्ट करचो ना. आणि हो प्रिन्सिपल म्हाका सूट जाता म्हणून हांव तेच्या कडेन अट्रॅक्ट जाल्लो आसा. तो फाल्यां समज सरकाराक फॉर्म करपाक गरज पडली तुमचे निवडून आयले आमदार तर तुमी टेको दिवचो ना. बीजेपी गव्हर्नमेंट फॉर्म करता तेको दिवचे ना आमी आमचे कोणी तेका हें करचे आमी अपोज करतले. बीजेपी कडून दुसरे जाल्यार तुमी सपोर्ट करतले. डेफिनेटली तेजे विचार करपाक आतां कशें आसा तें. पूण म्हाका अशें दिसना की गोंयचें जें आजचें राजकारण आसा आनी गोंयांत जो टर्मोइल आसा पळय जे गोंयांतले खतखत्ता पळय न्हू तातूंत आप डेफिनेटली मेजॉरिटीच्या वयर वचूंक शकता असो एक कॉन्फिडन्स आसा. सिस्टमॅटीक करीत जाल्यार सिस्टमॅटीक आनी बरे कॅन्डिडेट काडीत जाल्यार क्लीन कॅन्डिडेट मात्र जाय. कारण गोंयांत वातावरण तुमी चेक करात जर हें वातावरण सारकें नासलें गोंयांत फक्त ऑल्टरनेटिव्ह जाय. ऑल्टरनेटिव्ह ना म्हणून आज इश्यू आसात. आज बीजेपीक ऑपॉर्च्युनिटी जी मेळटा डिवायडेड ऑपोजिशन आनी नो ऑल्टरनेटिव्ह. ती जर ऑल्टरनेटिव्ह आमी दिले लोक आमकां अट्रॅक्ट जावंक शकतात. आनी ते येता ते 2-3 महिन्यात 1-2 महिन्यांतच कळटलें कशें पोजिशन आसात. आनी कितें जालें सांग म्हाका तरी दिसना तुमकां आमच्या पेक्षा तुमकां कळटा मरे घरावणात तुमी आसात. तुम्ही सकाळ संध्याकाळ जावन गेली. सध्या कशें जनरल पब्लीक उलयता की तृणमूल आनी आम दोगी जाण पयशे घेवन येयले आमी भरपूर पयशे मोडटले म्हणून पळय आप पयशे एक लक्षात घे आप कोणाक पयशे दिना अशें म्हाजें इन्फॉर्मेशन. आप फक्त
पार्टी इलेक्शन जो कितें खर्च लागता तो खर्च आपूण करतात ते तेंच्याकडे सुद्दां दिना हें म्हाजें इन्फॉर्मेशन आय डोंट नो हांव म्हाका डीप खबर ना ताची सिस्टम म्हाका खबर ना कित्याक कितें करताले तें हांव नकळो तेंचे कडेन हांव केन्ना वचोंकच ना जालें मरे सारकी करना